काँग्रेसीचे दक्षिण गोयचे उमेदवार विर्येतो फर्नांडीस हांणी बेरेस्ताराक काणकोणां प्रचार केलो। केंद्र सरकाराची गोंयाचेर बुरी नजर आसा असो आरोपूय तांणी ह्या वेळार भाजप सरकाराचेर केला। तांच्या प्रचाराक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच आमदार एल्टन डिकोस्टा हाजीर आशिल्ले। मात जना भंडारी सारको काणकोणचो काँग्रेसीचो निश्ठावान कार्यकर्तो मात ह्या प्रचाराक गैरहजर आशिल्ल्याचे दिसले। जना कित्याक ना अशें विचारल्यार पक्षान अचकीत काणकोणां प्रचार करपाचें वेळापत्रक तयार केल्ल्यान कांय कार्यकर्ते हाजीर रावंक पावले ना अशी जाप विर्येतो फर्नांडीस हांणी दिली। स्पेशल मॅनिफेस्टो फॉर काणकोणकार्स स्पेसिफिक येस इनफॅक्ट आमी काणकोणकारां खातीर आनी सगळे कोस्टल विलेजीस आसा ते म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं झूज मांडटा आनी हे आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी इन्क्लूड केलां। हो पळय आमचो कोस्ट आसा, ह्यो आमच्यो ब्युटिफूल बीचीस पळय आसा, सोबीत सुंदर काणकोणच्यो बीची आसा, ताजेरूय अटॅक जाल्लो आसा। कित्याक जो कायदो काडला जो कोस्ट आख्खो कोस्ट 105 किलोमिटर काडून पळय MPAच्या ताब्यांत दिला मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी। थोड्या दिसांनी आमच्या नुस्तेकारांक ते दर्यान वचपाक कोणूच एलाव करचे ना। थोडे म्हयने पयले तुमी आयकलां आसतले जे गरोवपाक येता तांकां पासून सांगलें परमिशन घेया म्हण, आनी जेन्ना गडबड जालो तांणी तो कायदो मातसो दामून दवरलो। असले सगळे कायदे आमकां गोंयकारांक गुलाम करतले आनी हो आमी मॅनिफेस्टोन इन्क्लूड केला। हो सगळो कायदो काडून भायर उडोवपाचो, जावं आमचो कोस्ट आमच्या ताब्यांत दिवपाचो, न्हंयो गेल्ल्यो त्यो आमच्या ताब्यांत दिवपाच्यो, म्हादय आमी डायवर्ट करूंक दिवचे ना। हे पळय कोल डबल ट्रॅकिंग हाडटा ताका लागून ट्युरिजम येवपाचें बंद जातलें आनी हो पळय सगळो ट्युरिजमाचो पळय तो बिजनस ज्या लोकांचो फायदो जाता ताजेरूय असर पडटा। सगळ्यांचेर आमी झूज मांडटले, सेंटराक सांगतले आमच्या गोंयचेर बुरी नजर घाल्या ती काडून उडया म्हणून, आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाक गोंय येता म्हणून। आता तुमचे कांय कार्यकर्ते तुमचे बरोबर दिसना अशें काँग्रेसीचे आसा। जनार्दन भंडारी कालूच फर्स्ट ऑर्गनायज मिटींग जी आसा 11:30 रातचे आमकां मेसेज आयली सकाळीं उठून तुमच्या कडेन पावप खंय कितें प्रोग्राम तो आयज मागीर सकाळीं आमकां कळून आयलें। सो मातशें स्टार्टींग 1-2 दीस मातशें तें मिसकम्युनिकेशनूय जातलें, बट एक फावट आमचें इंजीन आतां स्टार्ट जालें चलपाक, तें सारकें थाऱ्यार